प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज तावन आमी प्राचीत काळ सुरू करता आनी फुडले 40 दीस आमी वेगवेगळ्या आत्मीक सोयेगा उद्देशी देवाची शीम मेर नासलेली कृपा, दया माया, मोग आनी भरवंसो अनुभवतल्या आनी आमीच दयाळ जातल्या. ह्या प्राचीत काळांत आमचो भरवंसो देवाचेर जीव करून ताचेशी परतून येवंक आमकां वेगवेगळे उपाय मेळटले. तातूंतले 3 उपाय आयज गोबराचो बुधवार आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. देखून आयचे समोरमणेचो विशय वचात, धर्मदान, मागणे आनी उपास करून देवाशी परतून येयात. आमचे कोपलार गोबोर लावन आमी असोक्त आनी आमकां देवाचे कृपेची गरज म्हूण वळखून घेवया. देवाच्या उतराच्या उजवाडान आयचो विशय नियाळून प्राचीत काळांत एक नवी भरवशाची दिशा आपणावंक देवाचो आदार ह्या मिसांत आमकां मागुया. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. आजुनूय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून, रुदोन करून, हास्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात. तुमची आंगोस्त्रां न्हय, तुमची काळजां पिंजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात. कित्याक तो मोवाळ आनी काकळुसार, व्हडे सोंसणीकायेचो आनी दयाळ काळजाचो, खास्त लायल्यार पर्यान आपुणूच चुरचुरता. कोण जाणो जायत, तो घडये तुमचेशी ओळत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां भोगशीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समोरपूंक एक दान आनी पिणे दवरीत. सियोनांत एक तुतुरी वाजोयात, एक पवित्र उपास फर्मायात. जमात भरात, पोरजेक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात. जाणट्यांची जमात भरात, भुरग्यांक एकठांय करात. दुदाच्या बाळकांक पर्यान न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगणा आनी वेदी मदें याज्ञिकांनी सर्वेस्पराच्या मुणयाऱ्यांनी रुदोन करून म्हणचे, सर्वेस्परा, तुजे पोरजेक बोगोस. तुजें दायज केण्ण्यांचो माल जावंक निर्मू नाका. ताच्यो मस्कुऱ्यो करूंक तिका राष्ट्रांच्या हातांत दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रां मदें कित्याक म्हणटली. तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान भरून आपले पोरजेची काकलूत केली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव वळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवतां. तुजेर चुकलां सायबा, तुकांच ओकमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्यांत म्हज्या.
थीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. तुजे सोडवणीचो म्हाका संतोष भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुजो वाटो शिकोयतलो देवा. तुजे सुरशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. भाग्यवंत पावलोन कोरिंथकाराक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खुद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता. देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सवे आमी देवाचे प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर हें. उद्गार. आज तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्राय दोरात तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशां हुजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुतुरी वाजोय नाका. धोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना धोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी.
हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तूं उपास करताय तेन्ना धोंग्या भाशेन खंतीचें रूप तुमी घेवं न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. सर्वेस्पर मोवाळ आनी दोयाळ, व्हड सोंसणिकायेचो आनी विस्वाशी मोगान भरलोलो. खास्त लायल्यार पर्यंत तो चुरचुरता. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचो शिमेर नासलोलो मोग दिसपट्टो अनुभवूंक आनी तोच मोग आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी आपले खाल आसलोले पोरजेक अनुभवूंक दिवंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान भरून आपले पोरजेची काकलूत केली. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या देशाचो आनी पोरजेचो नीज मोग आनी दया करूंक आनी देवान तांच्या हातांत घाल्लो अधिकार आनी पदवी पोरजेची उदरगत करूंक वापरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. देवाशी परतून येयात. शुभ वेळ तो होच. ह्या प्राचीत काळांत आमकां मेळतल्या सगळ्या सोयेगांचो बरो उपयोग करून आनी सगळ्यांनी आमचें जिवीत बदलून देवाशी परतून येवंक बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. गुपीत केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. ह्या उत्सवीक वर्सांत आमी दोयाळ कोरण्यो करून एकामेकाक भरवशांची यात्रेकारां आमी जावंक आमकां बापा लागीं कृपा मागुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक
दिली ना. ह्या देण्यां खातीर संतोषान आमी बापाक दिन वाजता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण्यातल्यान आपणाक जायते मागचे. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावूय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखणता. आमेन.